कर्नाटक म्हादय व्हरपाक वेगवेगळे उपद्व्याप करता आनी हे वटेन गोंय सुशेगाद. डब्ल्यूआरडी मंत्री कारवायेक प्रवाह ऑथॉरिटी कडेन बोट दाखयता. गोंय खंय जॉयंट इन्स्पेक्शन मागतले. कोर्टाचो अपमान म्हूण याचिका घालतले. शिवाय आम्ही बाकीच्या जेव्हा म्हणजे गुगल मॅप वगैरे घेऊन प्रवाह जी कमिटी आसा पळय त्या प्रवाह कमिटीक आमी तांचे नजरे हाडून दिवपाक केल्लें आसा आनी तांकां अपील केल्लें आसा की आमकां सायट इन्स्पेक्शन जें आसा जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन करचें अशें म्हणून, जेणे करून आखोच एका हाल जसो तांकांय कळटलें आनी आमकांय सारकें दिसून येतलें आनी त्या बरोबरच कर्नाटका गव्हर्मेंटाक जें कितें तंबी म्हणा किंवा तसदी दिवपाक जाय तें काम करूंक शकतले ते. शिवाय संपूर्ण रिपोर्ट आज सांजे आयल्या नंतर फाल्यां आमी एनालिसीस करून गरज पडली जर जाय तर हेजी कडेन डिस्कस करून ताजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जें आसा पळय न्ही अशी 2 पयलीं केल्लीं आसा फायल आमी आनी हे तिसरें आमचें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जातलें. हे आमी परत फाल्यां हेजी कडेन डिस्कस करून गरज पडली जर जाय जाल्यार त्या प्रमाणे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टूय बीन सुप्रीम कोर्टाक फायल करतले. कारण अशी जे ते चुको करीत आसात आनी मस्ती करीत आसात त्यामुळे आमची बाजू जी आसा पळय न्ही ती दिसान दिसांनी स्ट्रॉंग जायत वता अशें म्हाका तरी दिसता. त्यामुळे सरकार सारकें जागरूक आसा, सरकाराची नजर त्या विशयाचेर आसा आमच्या बॉर्डरीच्या भायर. त्यामुळे पटापट म्हणजे दर दिसाक आनी दर विकाक बॉर्डर क्रॉस करून वचूंक जायना, पूण तरी आसतना आमचे लोक थंय गेल्ले आसात आनी त्याचे कडेन रिपोर्ट आज सांजचे पर्यंत येतले कितें म्हणटा तें पळोवपाचो. पण त्या शिवाय आमची गुगल मॅप वगैरे जो आसा पळय न्ही तो घेवन आमी जी कितें ताजेर कार्यवाही करपाक जाय ती करपाक केल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.